भाजपान तांकां विधानसभा वेंचणुकीत 1994त राजकारणाच्या माचयेर हाडलो. जून ते नोव्हेंबर 1999 या काळात ते विरोधी पक्षनेते आशिल्ले. 24 ऑक्टोबर 2000 या दिसा मनोहर पर्रीकर पहिल्या फावट गोंयचो मुख्यमंत्री जालो. कितलोय वेल सेटल्ड असलो कोणूय धंद्यान म्हण किंवा खंयच्याय हातूंत बिजनेस अदर एक्टिविटीज केन्ना अडचण येता तेन्ना केदोय व्हडलो मनीस आसा ताका आपल्या बाबाक याद येता. थंय वचून कितें तरी विचारून आपूण ते अडचण पयस करतलो अशें मनांतल्यान ते आजूय म्हाकाय दिसता. कितेंय अडचण अशी येता अशें दिसलें की पयले याद ती येता की बाबा आशिल्लो जाल्यार हांव वचून विचारपाचो. एक्चुली सॉल्व हांवूच करूं ती अडचण बी, पण एक खंय तरी एक आदार छत्र छाया म्हणटात तशी ती आसता आनी ती एक खूब गरजेची आसता. ती केन्नाच कोण रिप्लेस करूं शकना. पण यू हॅव टू कोप अप. तांचें जें शिक्षण आसा म्हाका मेळ्ळां तें तांचे कडल्यान तातूंतल्यान प्रत्येक अडचण पार पडपाचे प्रयत्न करता. मनोहर पर्रीकर मी सदां म्हटलेलं आहे की गोव्यामध्ये दोन लीडर एक आहे माझे स्वतःचे वडील ज्यांनी एक गोवाचा वेगळ्या तऱ्हेचा प्लॅटफॉर्म आणि प्रोग्रामपासून वेगळ्या तऱ्हेचा एक पुढे न्यायचा गोव्याचा प्रयत्न केला होता, आणि एक मनोहर पर्रीकर जी त्यांचा कमी वाटतं. कारण आज तुम्ही बघितलं रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, मांडवीचा पूल, ज्वारीचा पूल, हे सगळे त्यांच्या काळात झालेली गोष्टी. आणि आम्ही कधी विचार केला नव्हता की मनोहर पर्रीकर आमच्यामध्ये नसणार, आणि म्हणून त्यांची कमी वाटते. 24 ऑक्टोबर 2000 या दिसा मनोहर पर्रीकर पहिल्या फावट गोंयचो मुख्यमंत्री जालो आनी सबंद भारतांत IIT जाल्लो पयलो मुख्यमंत्री जावपाचो मानूय मेळयलो. 27 फेब्रुवारी 2003 या दिसा हे सरकार कोसळ्ळे, पूण 5 जून या दिसा बाई परत मुख्यमंत्री जाले. 19 जानेवारी 2005 या दिसा तांचे सरकार अल्पमतान आयले. 2012 मनोहर पर्रीकर हांच्या खाला भाजप आघाडीन 24 आमदार निवडून हाडले. 2014 या वर्सा तांणी लोकसभेन गोंयचे दोनूय सीट भाजपाक मेळोवन दिवपाक मोठो वांटो उखल्लो. 9 नोव्हेंबर 2014 या दिसा पहिल्या फावट एक गोंयकार भारताचो संरक्षण मंत्री जालो. तांचे कारकिर्दीत पाकिस्तानाचेर केल्लो सर्जिकल स्ट्रायक देशाच्या इतिहासांत भांगरा उतरांनी नोंद उरतलो. 2017 वेंचणुकेंत गोंयांत येवन ताणें भाजपाचो प्रचार केलो, पूण भाजपाचे त्या वेळार फकत 13 सीट आयिल्ल्यान ताणें गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाक घेवन भाजपाचे सरकार स्थापन केल्ले. मिरामार हांगा पर्रीकर स्मृती थळ प्रकल्प अजून पुराय जावंक ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 13 डिसेंबर 2019 दिसा स्मृती थळाचो बुन्यादी फातर बसयल्लो. जून 2020 मेरेन हो प्रकल्प पुराय जावपाचो आशिल्लो. अटल सेतू, जुवारी ब्रिज, राष्ट्रीय महामार्गाची कामां, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पर्रीकाराच्या कारकिर्दीन सुरू जाले. संरक्षण मंत्री आसतना गोंयांत डिफेन्स एक्सपो घडोवन हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.